सरकारी शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक राज्य सरकारान गरजेक आशिल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यान त्या शाळांचो 10वेचो निकाल बरो लागला। पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेत घालून ह्या शाळांचो दर्जो वाडोवपाक सहकार्य करचें असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी केला। RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही सदोदीत आमच्या सगळ्या स्टुडंट्सांक सगळीकडे पार्टिसिपेट करपाक लायता, सगळीकडे ते लेट पार्टिसिपेट करता आणि इतके सगळे करूनय बी 10th स्टँडर्डात खूप बरो रिजल्ट जाता। फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही मुख्यमंत्री म्हणून आमची सगळी गव्हर्नमेंट प्रायमरी आसतली, सेकंडरी आसतली, हाय सेकंडरी आसतली, बरेच कडे आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरात खूप मोठा बदल जो आसा तो सगळीकडे हाडला। खूप मोठ्या प्रमाणात मिनिमम टू मिनिमम एखादो दुसरो क्लासरूम आम्ही स्मार्ट क्लासरूम प्रत्येक हेतून दिल्या, तांकां हॉल अवेलेबल करून दिल्या, लॅब अपग्रेड केल्या, आम्ही रोबोटिक्स युनिट स्टार्ट केला, कॉम्प्युटर लॅब नवीन दिल्या, लायब्ररीज आणि लॅबॉरेटरीज ह्यो नवीन किंवा रिनोवेट आम्ही आमच्या गव्हर्नमेंट हायस्कुलात केल्या। आम्ही आमच्या सगळ्या गव्हर्नमेंट हायस्कुलांनी KTCL बसीस आमच्यो प्रोवायड केल्या, जेणे करून भुरगे आपले थंय पावचे। आणि कालांतरात आम्ही आमच्या हायस्कूल्स आसत जाल्यार ताका दुसऱ्या हायस्कुलांत आम्ही परमिशनय दिल्या। सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा, हांव म्हज्या पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या पॅरंट्सांक सांगपाक सोदता की आम्ही गव्हर्नमेंट हायस्कुलांचो स्टँडर्ड हो खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही अपग्रेड केल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आणि आम्ही ह्युमन रिसोर्स म्हणजे थंय आशिल्ले आमचे टिचर्स। पयलीं थोडी कडेन लेक्चर बेसीस आनी टिचर आशिल्ले, हालींच आमची रिक्रुटमेंट जाल्या उपरांत प्रमोशन जावन फूल टायम टिचर्स आम्ही सगळे कडेन दिवपाक सुरवात केल्या। उरलेल्या टिचरांची रिक्रुटमेंट प्रोसेसूय ऑलरेडी सुरवात जाला। थोड्या दिसांच्या भितर तो प्रोसेस आमचो कंप्लीट जातो, जेणे करून सगळ्या हायस्कूल्स आनी हाय सेकंडरी हांकाय बी आमचे फूल टायम टिचर्स तेजेका मेळटले। चडांत चड पॅरंट्सांनी त्या खातीर गव्हर्नमेंट हायस्कूल्स आनी गव्हर्नमेंट हाय सेकंडरी निग्लेक्ट न करता आपल्या भुरग्यांक ताजे एडमिशन्स जी आसा पळय ती गव्हर्नमेंट हायस्कुलांत दिवची।